वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो लास्ट दिवाळीक हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही आयची चकली मातशें ते रावंड जावन. सो खूब जाणांनी कमेंट केल्ली की ते चकलीची रेसिपी तू शेअर कर म्हणून. सो हांवें ते तुमकां शेअर करूं नासलें कित्याक तो चकलीनी रावंड जायनासलें. कित्याक तो पावडर जे पिठो आहा पळय आमी घरा मिक्सरान केल्लेलें, गिरणीन केल्यार न्ही ते मातशें रावंड जावपाचें. सो म्हटलें पिठो आसलें म्हणजे पावडर आसलेलें केल्लेलें. सो आतां इशूकाचे रायस सेरेमनी येयला न्ही, सो ताका आमकां चकली बीन जाय पडटलें. ताका लागून म्हटलें करया म्हटलें आयज. ओके, सो ऑलरेडी हांवें ते शूट केलेलें आसा पयलीं, तो व्हिडिओ तुम्ही पळोवन घेयात. ओके, मागीर आमी चकली करया. सो हांगासर पळयात चकली करपाक न्ही आईन सगळें हांगा काडून दवरलें आसा. सो हांगासर न्ही पळयात 2 कप तांदूळ घेतला. हे न्ही रेशन तांदूळ, 2 कप तांदूळ आनी हांगासर परत 2 कप. आनी हे न्ही बरें धुवन न्ही एका बरें सुकयला. इफ तुमकां सुकोवपाक बीन कितें जागो ना जाल्यार एक कपडो घेयात आनी तांदूळ न्ही बरें पुसून काडात. इफ तुमकां सुकोवपाक बीन जागो बी ना जाल्यार तुमी जे वॉश करून न्ही फॅना सकयल दवरल्यार न्ही ते बरें सुकता. सो हे 2 कप आसा, तो हे 2 कप आसा. सो हांगा आसा पुटाणे, सो हे आसा 1 कप. ओके, आनी हे पातळ फोव घेतला. गे पातळ न्ही गे ना दाट फोव. पातळ चलता, पातळ फोव चलता, दाटूय फोव चलता. सो हे आसा 1/2 कप. ओके, आनी हांगा आसा 1/2 कप हे उडद दाळ. हेका न्ही बरें कपड्यान न्ही पुसून घेतला. आनी हांगासर 1/2 कप घेतला सेसमी सीड म्हणजे तीळ. सो आतां न्ही आमकां हे 2 कप तांदूळ आसा आनी हे 2 कप तांदूळ आसा, हे आमी फ्राय करचे ना. एक तांदूळ आहा पळय ताटान घेतला पळय ते आमी मातशें फ्राय करतले आनी बाकी सगळे फ्राय करतले. मगे उडदाचे दाळ आनी फोव मातशें भाजून घेतले. पळय उडदाचे दाळ आनी फोव मातशें भाजून घेतले. तीळ भाजचे ना आनी पुटाणे आहा पळय तेय मातशें भाजचे ना. ओके, सो दाखयता तुमकां सद्या फोव आनी खंयचे गे उडद दाळ आनी हे पळय हे 3 आमकां न्ही मातशें लायट म्हणजे लो फ्लेमीन एका मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. चड अशें बर्न करप ना, अशें मातशें लो फ्लेमीन एका फ्राय करून घेता. सो आतां न्ही आमकां तांदूळ न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. टोटल आमी 4 कप घेतला. ते 2 कप न्ही तांदूळ फ्राय करप ना आनी हे 2 कप तांदूळ आपण मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. चड अशें ब्रावन बी करनाकात, लायटली स्लो फ्लेमीन न्ही 1-2-3 मिनटांनी ताका फ्राय करून घेता. सो सद्या पयलीं न्ही 1 कप घालून ताका फ्राय करता कित्याक सगळें घातलें ते मागीर फ्राय जावचें ना. 1 कप पयलीं घालता आनी हे बरें आतां फ्राय करून घेवया. सो कंटिन्युअसली ताका अशें फ्राय करत रावाता, अशें दवरून बी वचनाकात. ओके, एक 3-4 मिनटांनी लो फ्लेमीन ताका बरें फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळय फ्राय जाल्लो आसा आनी बरो ताका वासूय सुट्टा. पळय चड अशें ब्रावन करूंक ना. सो हें जाल्लें आसा, जस्ट एक 3-4 मिनटां फ्राय करून घेतला. ओके, आनी ते मागीर आतां मातशें क्रिस्पी जाता आनी वाट्टा आसतना न्ही मिक्सरान ते मागीर फायन पावडर जाता. सो हें काडून घेता. सो आतां हें एक कप आहा पळय ते घेता घालता आनी ताकाय फ्राय करून घेता. सो सेकंड बॅच हें बी जाल्लें आसा भाजून, ते काडून घेता. सो आतां आमी घालया उडद दाळ. चड अशें ब्रावन फ्राय करनाकात, फ्लेम लो दवरात आनी एक 2-3 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवया. एक बरोसो स्मेल येतलो का तुमकां न्ही भाजताना. एक 2-3 मिनटां एका फ्राय करून घेता. सो हें पळय अशें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय आनी बरो वास सुटला. सो हें काडून घेता. सो आतां घातला पातळ फोव आनी हेंय मातशें 1-2 मिनटां लो फ्लेमीन एका फ्राय करून घेवंक जाय आनी कंटिन्युअसली ताका मिक्स करत रावत ना की आतां बरें आतां करपतलें. सो हें जाल्लें आसा आनी तें न्ही मातशें क्रिस्पी जाता, कळ्ळें न्ही. सो आतां गॅस बंद करया. जाल्लें आसा, आतां काडून घेवया प्लेटीन. सो सद्या हे 3 न्ही मातशें गरम आसा, हें मातशें थंड जावन न्ही मागीर आमकां मिक्सरान घालून पावडर करून घेवंक जाय. सो हें सगळें भाजलेलें. सो आतां हें 2 कप तें आमी भाजोंक ना. ओके, सो आतां हें सगळें आमकां मिक्सरान घालून नाजाल्यार गिरणी वचून तुमी दळून हाडूं शकता आनी हेजें फायन पावडर करूंक जाय. ओके, आमी न्ही हें मिक्सरान घालून करतले पावडर. ओके, पावडर करून जालें की मागीर दाखयता तुमकां. सो हें वांटून जालें न्ही, एक बॅच ताका वांटून घेता थोडे मातशें गाळून घेवपाचें आहा. मातशें गाळून घेतल्यार बरें पडटा. इफ तुमी गिरणीसून करून हाडटा जाल्यार आई म्हणटा गाळून घालपाची गरज ना. सो आमी घरात करता न्ही मिक्सरान घालून, सो मातशें गाळून घालता. हें पळय अशें गाळून घेवपाचें. हांगासर आमकां उदक गरम करून घेवंक जाय. हेजें मेजरमेंट ना सांगना तुमकां. हें आतां गरम करून घेवंक जाय, मागीर आमी कितले घालतले तें तुमकां सांगतलें मागीर. सो अंदाजान न्ही हें उदक दवरलां आतां गरम करपाक.
सो हांगासर पळय तेल घेतला. हे तेल न्ही आतां आमकां गरम करूंक जाय न्हू गे. हे तेल गरम करूंक जाय आनी हे मेजरमेंट आसा हाफ कप. पण हाफ कप न्ही फूल घेवंक ना पळया तुमी. ओके इतलेच घेतला भरून घेवप ना. आणि कितले कप घालून करता तूं चकली? सो आई चकली न्ही 2 कप घालून चकली करता. चकली करच्या पयलीं आयदनां पडटा. सो आई चकली 2 कप हे पावडर घालून करतले. कित्याक थोडेशें करून पळयतले आमी मागीर जाय जाल्यार परत करूंक मेळटा. ताका लागून जस्ट थोडेशें करता. आतां घेता आमी पावडर 2 कप सारके मेजून घेयात. 2 कप घालून करतले. तुमकां दाखयता 2 कपान कितले चकली जाता हें तुमकां सांगता. घाल. सो 1 कप जाले घाल. सो हांगासर घेतला 2 कप पिठो घेतला. सो हांगासर उदका अजून खतखतो येवंक ना आनी तेल दवरला गरम करपाक. हाफ कप घेतला. हाफ कप फूल घेवंक ना मातशें थोडेशें कमी घेतला. सो हें गरम करपाक दवरला तेल. सो हांगा आमकां घालूंक जाय 2 व्हडलो चमचो तीळ घालूंक जाय. घालू. सो आतां घालता मीठ धाकटो चमचो एज पर द टेस्ट. ओके पळोवंक घालात. पयलीं सारकें घाली गे मीठ. सो बरें एका पयलीं मिक्स करून घेयात. तेल हांगासर गरम जाल्लें आसा. आतां तेल घालता. घाल. सो चमच्यान ताका न्ही बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो तुमकां दिसता आसतलें अशें गुटलो बीन जाला. चमच्यान ताका अशें स्मॅश करून घे न्ही गे. आनी हातीन ताका आतां बरें कालून घेयात. कित्याक मातशें गुटल्यो जाला तेल घातला न्ही ताका लागून. स्टार्टींग न्ही चमच्यान तुमी करा मिक्स मागीर तुमी हातीन करात. सो उदक न्ही बरें हांगा गरम जाल्लें आसा. बरें खतखतो आयला. आतां उदक न्ही हितून घालून घेता कित्याक घालपाक मातशें बरें पडटलें. सो हो मग आसा पळय हो फूल घेतला भरोन. हे पयलीं ताका बरें हातीन मिक्स करून जाल्लें आसा. हें पळयात आतां गुटल्यो बीन कांय ना. आतां इल्लें उदक घालून न्ही आमकां हें कालोवन घेवंक जाय. आनी कालयतना मातशें सांबाळून उदक खूब गरम आसा. चमचो येवं. चमच्यान ताका मातशें मिक्स करून घेयात मागीर हातीन कालयात. आनी स्टार्टींगच उदक न्ही चड घालप ना नाल्यार तुमचें पिचपिची जातलें. सो इल्लें उदक घालून न्ही ताका कालोवन घेवया. सो उदक घालून न्ही ताका आतां आई मिक्स करता हातीन. सो आनीक हांगा उदक लागतलें. आनी इतलें उदक आसा हांगासर. चमच्यान कर गे गरम आहा तें. सो तुमकां मागीर कळटलें हें मग कितले पावतले काय म्हणून. सो आजून हें मगान उदीक आसा हें पळयात. सो बरें ताका कालोवन घेयात. आतां न्ही हें मिक्सर हांव एक परातीन काडून घेतलां आनी थोडेशें उदक घालता. आनी उदक आहा हितून बरें ताका हातीन अशें चिड्डूंक जाय. चकली न्ही खूब भशेन करतात. कोण इन्स्टंट करता. इन्स्टंट न्ही बेश्टे तांदळाचे पिठो घालून करता. तें न्ही ते खावंक बरें लागना. सो आई करता पळय उडद दाळ बी भाजून बीन तें न्ही खावंक न्ही खूब बरें लागता. न्ही टेस्ट करून पळयता मीठ बीन कमी आसा कितें. परफेक्ट आहा मीठ. आनी घालनाका सारकें. सो तुमकां आई सांगता जें आमी तें पीठ वांटून घेतला पळय गिरणीन केला न्ही आनी बरें. गिरणी व्हरून दिया तुमी आनी थंय पिठो करून हाडात. आमी तें मिक्सरान केला न्ही ताका लागून एक्चुली चिंतलेलें की गिरणी व्हरून दिवया म्हणून शिवून नासलेलो केन्ना आमी व्हरून दितले. सो आसूं म्हटलें आमी मिक्सरानूच केलें. पण मिक्सरान जाला बरें. हेजे आनी बरें जातलें इफ तुमी गिरणी व्हरून दिल्यार. हांगासर पळयात बरें मळून जाल्लें आसा. आनी इतलेशें उदक उरलां. तें उदक आतां घालप ना. आनी आमकां एक्स्ट्रा उदक बी लागोंक ना. ओके इतलें उरलां जालें. सो हें आसा रेडी. आनी हें घेवपाचें चकलीचें. आनी चकलीचें जें मोल्ड आहा पळय हेका म्हणजे भितर सगळ्यांनी ऑयल लावंक जाय. सो हांगासर न्ही एक बटर पेपर दवरला. तुमी ताटान बी करूं शकता. आनी हेका न्ही हांगासर ऑयल लावून घेतला. आतां पळोवया अशें घालच्या पयलीं न्ही अशें बरें ती मळून घेवंक जाय. आनी हितून न्ही चिली पावडर बी कांय घालना हें हांवेंच करता कळ्ळें तुमकां. सो घालून घेतला पळोवया. आनी हांगासर तेल दवरला गरम करपाक. अशें ना कळ्ळें न्ही तुकडो तुकडो जातले. पण खावंक न्ही हें खूब बरें लागता. आमी दिवाळी केल्लेले पळय सगळें सोंपलें हें पळयात. रावंड जाता मागीर तें कट जाता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो जाता जाल्यार बरें आहा नाजाल्यार तें कट जातलें राव राव. अशें मागीर तुकडा जाता. इफ रावंड जाता जाल्यार रावंड करात नाजाल्यार तुकडा तुमी करूं शकता. पण घालतना प्रॉब्लेम जातले कित्याक ते तुकडे जातले. ओके तूं हयच कर कट जाता. जर रावंड सारकें जायना तर तुमकां जाय जाता जाल्यार रावंड करात नाजाल्यार तें जावचें ना रावंड. सो हेचे मातशे 2 तुकडे करया. पण हे चकली खूब बरें जाता खावपाक. ओके हें सगळें करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. तो हें पळय अशें करून घेतला. सो आतां हें न्ही हांव तेलान घालता. आनी तेल न्ही बरें तापोवन घेवंक जाय.
दाखयता तुमकां कशें केक घालता. बरें तापोवंक जाय गॅस आनी गॅस बरें तापले न्ही मागीर फ्लेम मातशें लो करात म्हणजे मिडियम दवरात आनी आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी चड अशें ब्रावन करनाका म्हणजे चड अशें ब्रावन जायना तें कळ्ळें न्ही. लो फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेवया. चमच्यान ताका अशें हें करून घेयात. स्टार्टींग न्ही तुमकां दिसतलें ब्रावन जालां आसतलें कित्याक खबर तेल तापलां न्ही बरें सो ताका लागून अशें ताका न्ही बरें मिक्स करत रावात. सो हें पळय फ्राय जाल्लें आसा. मातशें ब्रावन जालां हें पळय इतलें अशें जावंक जाय. हें काडून घेता सगळें. सो आतां हें कितल्या मिनटां फ्राय करपाचें म्हणजे कितले मिनट लागतले फ्राय करपाक. एक 4 मिनटां पुरो 4-5 मिनटां लो फ्लेमीन लो फ्लेमीन ताका अशें चमच्यांनी मिक्स करत रावात. कित्याक खबरा भायर तुमकां दिसतलें ब्रावन भितर अशें कच्चें उरतलें. सो फ्लेम लो दवरात आनी बरें ताका चमच्यान अशें मिक्स करत रावात. सो एक 4-5 मिनटां खूब जालें कळ्ळें. सो स्टार्टींग आमी घातलेलें पळय तें अशें ब्रावन जालां कित्याक खबर तेल खूब गरम आसलेलें न्ही सो इतलें ब्रावन जायसर फ्राय करप ना. तें बेगिना फ्राय जालें तें म्हणजे रोखडेंच ब्रावन जालें तें इतलेंच जातलें कलर कळ्ळें तुमकां न्ही. हयच तुमकां वायट दिसतालें. सो जालें 5 मिनटां ओके. सो हें पळयात आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा बुडबुडेय कमी जाल्ले आसा म्हणजे चकली आमचे बरें फ्राय जाल्ले आसा. जेन्ना आमी घालता पळय तेन्ना खूब अशे बुडबुडे येता मागीर न्ही ते बुडबुडे कमी जाता. समजून घेवपाचें चकली आमची रेडी. सो हें काडून घेता. परत चकली ते उरलेले आमचे पेंडींग रेसिपी बरें न्ही टेस्टी आहा. सो इतलें जालें हें पळयात इतलें जालें. थोडे रावंड जाले ते रावंड केले मदीं मदीं ते कट जाताले तो केले आनी जस्ट थोडेशेंच उरलां इतलें उरलां जालें आमचें चकलेचें काम. सो आईक सांगलें ही चकली थोडेशें काडून लिपोवन दवर नाजाल्यार ते बाबूचे सेरेमनी बसून ते उरचे कित्याक जाता खबर इता खालें न्ही खायत रावंक दिसता ताका लागून. सो म्हटल्यार आईक सेपरेट काडून दवर जस्ट थोडेशें लागता बाबूच्या हेका जस्ट दवरपाक कळ्ळें न्ही. सो बाकीचें मागीर चाय वांगडा बीन ते रोखडें काबार जाता. सो हांगासर पळयात मागीर चकली रेडी ओके. सो डब्यान घालून दवरला. सो जालें आमचें आईचे मास्टर शेफ सुनंदर चकली ओके. ट्राय करा तुम्ही बरं लागता खूब बरं लागता ओके. सो इश्वी हाय म्हण तोंड सगळें हें करून दवरला ओके. सो कशें आसला रेसिपी कमेंट करात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. आई बाय म्हण बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट ता विश करता. सो नाव आसा मेलिसा डायस. सो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मेलिसा डायस. योरे Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come true. Happy birthday. चला बाय. Bye.